तुमचे कडेन डेटा ना. आमी जेन्ना विचारतात एम्प्लॉयमेंट लायले ते कोण, ते खंयचे, ते म्हणटा गव्हर्मेंट सेज वी हॅव नो डेटा. सरकार आसा कित्याक? एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज तुमची कित्याक आहा? देर हॅज टू बी अ सिस्टम टू इट. सिस्टम इज दॅट हे तुज्यो नोकऱ्यो ओपन अप जावपाच्यो आसात. हांगा भुरगे बाबा कितले तयार आहा. ओके, एक भशेन की गोंयकार मातसो सुशेगाद, हांव तें नाकारना, आसूंक शकता, पूण गोंयकाराक जरी नोकरी मेळटा म्हणून कळत ना. हांव एक लोकप्रतिनिधी म्हणून सांगता, लोकप्रतिनिधी म्हणून म्हाका नोकरी खंयची गोंयांत अवेलेबल आहा हें म्हाका कळपाक जाय. कांय लोकांनी आमदारांनी आपूण सरकारी नोकरी दिता ह्या वाक्याचेर आपली पॉलिटिकल करियर्स केली. तुम्ही आज जेन्ना प्रचाराक वतात तेन्ना जेन्ना जॉब दिता म्हणटात, म्हाका दिसना की एकूय आमदार लोकांक सांगता की आपूण प्रायव्हेट सेक्टरा भितर जॉब दिता. राजकारणी जबाबदार न्ही हाचे खातीर. 100%. ताजेर एक दुसरे भशेन तूं विचार कर की प्रायव्हेट नोकऱ्यो जेन्ना तुका मेळना, गोंयकारांक गोंयांत प्रायव्हेट नोकऱ्यो मेळना, तेन्ना गव्हर्मेंट नोकऱ्यांचेर प्रेशर वाडटा. एक नोकरेक 5,000 लोक फुडें येतात, ते मागीर कोणाक लाच दितात. हें सगळें हें तूं परतें चिंत. नोकऱ्यो जर गोंयकाराक मेळना गोंयांत, तर तो खंय वतलो? गव्हर्मेंटाचेर. प्रायव्हेट नोकऱ्यो जर मेळ्ळ्यो जाल्यार गोंयकार ते काम करतलो इतलो विश्वास आसा तुमकां? 100% पूण विथ द प्रॉपर सॅलरी. आनी तो वचचे पयलीं 45 मिनटां पयलीं तो म्हज्या ऑफिसान आशिल्लो, आनी जंय ताणें सगळ्यांक उघडपणान सांगिल्लें 18 वर्सां हें आयकूंक येता म्हणून की आपूण बीजेपीन वता म्हणून, आपूण केन्नाच वचचो ना म्हणून. एक कावन्सिलराक ताणें सांगलें. हें इतलें सांगून तूं कॅट करता सगळ्या जगाक, आनी आमी विचारल्यार तुका दुखता, आनी आमी विचारप ना म्हणून सांगता. विचारल्यार तूं सांगता की दामबाब पळयतलो. सो तूं कोणाकूय आनी कोणाक भिवय, आमी भिनात, आनी ताका कळटलें की लोकूय ताका भिनात. तर हांव दिगंबराचेर डायरेक्ट चार्ज करता की ताका ताजी सपोर्ट बेज हारल्या फ्रॉम कावन्सिलर्स टू पीपल. तो कावन्सिलर वोट ताका हांव चॅलेंज करता, ताका सांग वोटींग सिक्रेट बॅलेटान कर म्हणून. काम कशें साल्वार करता तें पळोवया. तुवें मारपाचो हा वोट अशें करून दादागिरी करून गुंड जे एंटी सोशल एलिमेंट म्हणून बीजेपीन जेलान घाल्ले प्रिव्हेंटीव डिटेन्शनाक, ते ताजे वर्कर, ते बीजेपी युवा मोर्चान मेंबर केल्ले आहा ताजे. सो तांची हिस्ट्री सगळी म्हजे कडेन आहा. म्हाका काडपाची ना ती हिस्ट्री आतां, पूण एकूच तुका सांगता, दिगंबर कामत हारला म्हणून तो हें सगळें उलयता, आनी कित्याक कितें उलोवंक ना. भाशणां पॉवरफूल, पण भितरल्यान विजय कितें तरी वेगळें करता. हें कितें भितरल्यान भायल्यान? डेपो फ्रेंड इलेक्शनाचे आमी स्टँड घेतला तो देप्याच्या अगेन्स्ट आहा, पूण आज मेरेन म्हजो देपो फ्रेंड. हांवें देप्याक खंयच क्रिटिसायज करूंक ना, पूण हांव इंडिया एलायन्सा बरोबर आशिल्लो. हें सगळें गोंयकार तुम्ही तुमच्या प्रचारा कडेन प्रामाणीक आशिल्ले म्हणटा तुमी? 100% आशिल्लो. इंडिया एलायन्साक मत मागतना देप्याच्या विरुद्ध आसपाची गरज ना. आय हॅव नॉट आस्क्ड वोट इन अ नेगेटीव मॅनर, आय हॅव आस्क्ड वोट इन अ पॉझिटीव मॅनर. हाजे खातीर मत मारा.